फोंड्या सर्गेस्त रवी नायकाचे वर्चस्व आशिल्ले। तांच्या फुडारपणात फोंडेची साबार उदरगत जाली, पण तांच्या मरणा उपरांत आता फोंड्या म्हालात चर्चा रंगल्या ती पोटवेंचणुकेची। पोटवेंचणूक लडोवपा खातीर जायत्या उमेदवारांनी तयारी दाखयल्या। पोटवेंचणूक लढयतले म्हूण काँग्रेसीन आदींच जाहीर केला। दुसरे वाटेन मोगोपाचो फोंडेचो फुडारी दोतोर केतन भाटीकारानूय आपूण वेंचणूक लडोवपाक इत्सूक आशिल्ल्याचेंय सांगला। या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां भाजपाच्या उमेदवारा विशीं विचारल्यार ते सांगतात हे विशीं पक्ष निर्णय घेतलो खंय। आयकात मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे। फोंडेची सध्या टिकेट कोणाक? फोंडेची टिकेट कोणाक? इच्छुक रावपाक म्हणटा फोंड्या ना, पण बीजेपीची टिकेट अजून पर्यंत म्हाका फाटल्या रावली। अरे ती पार्टी ठरयता, हांव ठरयना टिकेट ना सर, पण एटलीस्ट ना टिकेट पार्टी ठरयता। तुमची सदांची लेटूच येता टिकेट डिक्लेअर करप। चला रे बरें, ते फॉर्म वाटा सगळे चला बरें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।